जर टेक्निकल प्रॉब्लेम कितें आसता बँड एक स्लीप जालें तें काम करपाक 3 दीस गेले. ऑटोमॅटीक कितें जालें एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें त्या सावळच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळनाय. एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें येवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले. तेका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें. पूण कितें जाता हाय लेवल वा टेल एंड आसता थंय पॉकेट्स आहा ती बुडता. थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात. आतां हेंगे इशू कितें जाल्लो आसा तेंगे ऑलरेडी लायन आसा ती बारीक आहा नो डावट. म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्लें. आतां प्रपोजल आतां रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व आउट जातलो. तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उदक तें ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयलां आनी तशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगलां हांवें मदीं वाल कंट्रोल करता वाल घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन जातलें तशें तांकां सांगलां आनी तें हांव म्हणून सध्या अशा खातीर तुमकां टँकर दिता अशें गेला ना टँकर आमचें प्रोविजन आसा पूण कितें आहा एक एकदां सप्लाय जर हांगा कमी जालें कारण टँकराक कितें आहा डिमांड वाडटा आनी आमचें कितें आहा एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ ट्रिगर वॉटर सप्लाय करपाक. जर तें जर तें हें जालें जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो जाल्यार उदक एक एकदां मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडे दोन उरता तेका आमी दुसरे दीस आमी कवर अप करतात एज पर डिमांड कितें आसा. पूण आमी ट्रिटेड वॉटरच आमी सप्लाय करतात एज पर डिमांड. वर जाले उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा. कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी हांकां सांगलें. आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तें सारकेंच उदीक ना. पूण आमी आतां कशें करपाचें उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता. तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना प्रेशर ना उदकाक आमी कशें दितले. वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशीं जगपाची थंय. हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परत परमिशनां दितात तांकां खंयसून उदीक दिता. मागीर तांकां पडलेले ना ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बोब मारपाचे आमी. पयलींच्या लोकांक 40-40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला. पूण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना दीसभर कोण येतलो हांगासर परत परत. हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू. सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जाय न्हू. पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसुनूय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो. तशें हेंचें ना. आसा तितूनच भागोवपाचें. हें कितें नाका जाल्लें. मागीर आमी खंय वचपाचीं पयलींचो लोक. कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुमी कितलीं घरां आमी 40-50 घरां. आनी कितें एक्झॅक्ट रिजन आहा एक्झॅक्टली तुमकां उदक कित्याक म्हणून येना. आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा 1200 टँकराक फारीक करता. हांगासर येयल्यार हेंचे टँकर तेवूय बीन उदीक सामकें खदूळ येता सामकें. म्हणून मागीर आमी दुयेंत जावन मरपाची आनी कांय ना. कितें डिमांड कितें प्लेस केला तुमी तेजे कडेन. आतां सांगलां तेका सांगलां आमी आमकां दिसाचे तरी दी रातचे दुसऱ्याक सोड म्हणून तांकां बिल्डिंगेक ते तरी कर म्हटलां. नाल्यार तांकां दिसाचे सोड आनी आमकां रातचे सोड तरी. आतां तेणें आश्वासन दिलां आमकां. आपूण तशें येवन पळयता आनी करता आमी. की सायट इन्स्पेक्शन बी करपाक कितें आश्वासन बी दिलां. तेवूय सांगलां तेका. आतां तेजेर आहा न्हू आतां करता कितल्या पासून तो सांगपाचें काम आमी केलां. तेजी मिस्टेक ना न्हू. तेका समज जर वयसून पुरवठो येयना जाल्यार तो हांगा आमकां कसो दितलो. पूण गेले 1 वरासभर तुमी कंप्लेंट दिला तेजो फॉलो अप हय 22 दिल्या 22 तेजो फॉलो अप आतां खंय पावला कंप्लेनीचो. ते एक पायपलायनाचे कितें चेंज करता आसा अशें आश्वासन दीत रावता आसा. 22 सांगीत आसा. तेणें आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले पेपर फायल अशी जाला फायनान्सान गेला पण ते गेला आनी आतां ते वचून फुडें कितें जालां की रिटर्न येता म्हणटा ना वर्स जालें काय मागीर ती परत फायनान्साक वयची पडटा म्हणून ती परत येता न्हू तेंचे कडेन परत घालपाक. तेंचें कामूच तें न्हू. जितके फुडें वयता तितकें सरकार पळयता. धानल आसता ती तेंच्या फुड्यान आमी येवन रडले काय ताका कळटा न्हू. एक दीस न्हू 2 दीस न्हू वर्सान वर्स आमी म्हयन्याक ना म्हणल्यार 3-4 फावटी तर हांगा एटेंडन्स दितात येवन तरी सुद्दां एक ना आतां आमी कितें करपाचें म्हणून तें आमकां कळना न्हू. आतां हे गरमेचे दीस तितून आनी उदीक ना म्हणल्यार आनी कितें